मडगाव दिकरपाली उज्यान घातलो खवदळ। अचकीत लागिल्ल्या उज्यान बंगर यार्डाचो जालो गोबोर। उजो नियंत्रणात हाडपाक लागले 5 फायर टेंडर्स। मंत्र्यांक आनीक खाती दितलो, पूण सध्या आटखळ आसा आचारसंहितेची। 24 तारखे उपरांत खाते वाटपाक घालता हात, मुख्यमंत्र्याची घोषणा। भाजपाचे गंगेत न्हावन बाबुशाचे ह्या नादीत जाला शुद्धीकरण। बाबुशाक ग्रेटर पणजी दिवन भाजपान वगडायलो टिकेचो हक। बाबुशावेले टिकेवेल्यान काँग्रेसीन पेटयला भाजपाचेर फार। सोनसोड्यावेल्यो कोयरा राशी तेकत चल्ल्या मळबाक। सद्याक साठवला 2 लाख टन कोयर। कोयराचो विलो लावपाक परतून एक फावट यत्न। उपमुख्यमंत्र्यान पळोवणी केली सरकारी अधिकाऱ्यां सयत। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। वेंचणूक आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत मंत्र्यांक आनीक खातीं वांटून दितलो। सध्या आपल्या कडेन बरीच खातीं आसात, पूण तांचो ताबो हेर मंत्र्यां कडेन ह्या वेळार दिवंक शकना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां। पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक तो जाप दितालो। भाजपान पणजेचे पोटवेंचणुके खातीर आपलो जाहीरनामो शुक्रारा प्रसिद्ध केलो। त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान कांय गजाली स्पश्ट केल्यो। कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या उपरांत हय करतले मरे। कोड ऑफ कंडक्ट आसा न्ही, कांयच मेळटा। भाजपा राजवटीत पणजेची साबार मळाचेर उदरगत जाल्या अशें भाजपा उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकारान सांगलां। पणजी डिकंटेस्टन करपाक आमी पणजेंतली 6 स्कुलां कुजिरा व्हेली, पूण कोणाक त्रास जावपाक जायना म्हणून तातूंत बस सर्विसूय दवरली। सगळ्या भुरग्यांक जवळ जवळ 45-50 बसी पणजे टू कुजिरा आनी विविध पणजेच्या सरावंडींग भागांतल्यान कुजिरा वतात। आमचो दोनापावलचो नवो एक 4 लेन एंट्री एक्झिट हे पणजे शहराक दिलें। विविध स्कल्पचर्स आमी EDC मार्फत, आर्ट एंड कल्चरा मार्फत EDC पाटो प्लाझा आनी पणजेच्या विविध भागांत घाली, जाका लागून पणजेचें एक व्हॅल्यू एडिशन जाता। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी। सोनसड्यावेलो कोयराचो प्रश्न दिसान दीस धुमसत चल्ला। विलो जाय नाशिल्ल्यान कोयराच्यो दोंगर मळबाक तेकत आसा। सद्याक कोयराची रास 2 लाख टनाचेर पावल्या। शुक्रारा उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान मडगाव पालिका आणि गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यां सयत सोनसड्याची पळोवणी केली। सोनसड्याची नेमकी परिस्थिती कितें आनी ताजेर कितें उपाय काडूं येता हे विशीं सुचोवणी करपा खातीर गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो आदलो अध्यक्ष जुझेन दोरोन्नान खासा हजेरी लायिल्ली। पळयात हे विशीं तो कितें सांगता तो। Bacteria now that is new. It is tested. It is a bacteria that works at higher temperatures. These bacteria work at say around 20-25 degrees. This bacteria works from 44 to 120 degrees. So our heat, our closed sheds here, we have to look at something like that. That even, and then those bacteria they treat your waste. They generate compost a little bit, but they also generate what is known as a biogas. That you have, which is basically methane only as a byproduct. But I think in waste handling measures, we should not look at what we can gain. We have to only spend money to treat it. So if you look at electricity and you look at gas, then your mind gets diverted there. You should be mainly to focus on treat the waste and get rid of it scientifically. If you look at thermophilic bacteria, that could be one of the solutions. It is tested anywhere in Goa? It is in, it's not for Goa, it's a type of temperatures and a type of waste we generate here. So we can go to any place in India where the temperatures are very similar, where the humidity levels are similar, and our food mainly is because we have a lot of wet food in India, a lot of curries, a lot of dals, unlike in the west where the food waste is drier food. Second thing, because we have higher temperatures, decomposition is very fast. If I dump my waste on the road, it starts to decompose fast. In colder climates, it doesn't happen. It remains like that for some time. So we have to look at temperature at a facility that with this temperature can function here. सोनसोडा वयल्या कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर तात्पुरती उपाय येवजण चल्ल्या अशें उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान सांगले। फोमेंतो कंपनीचे पैसे फारीक केल्या उपरांत दीर्घकालीन उपाय येवजणेचेर काम करतले अशें ताचें म्हणणें। I would like to actually appreciate the chief officer for quick work and he has followed up on the short-term measures with precision. He has gone around to the solid waste management and told of a plan of action which you all are well aware of. So basically, short-term measures we are on course. Long-term to settle with Fomento, we are back into writing letters.
These writing letters should be followed up with something, some concrete action, which I expect the municipality to do. Hanga amka solution, we require an innovative solution. The traditional, conventional solutions may not work for us, given the size of the growth of the dump. See, the dump was 30,000 tons at that time. Today it has gone to 2 lakh tons, grown 6 times. It is a massive threat to our whatever the municipality and the government stands for with regard to waste management. It's a big challenge for us. Long-term solution in mind is after Fomento is being settled by the municipality. If Fomento is in the picture, then Fomento has to do the solution. Fomento is not in the picture, then somebody else has to do the solution. We are looking at different technologies. मजगती काँग्रेसीन सोनसोडो विशयाचेर वेगळेच मुद्दे मांडले. कोयराचो विलो लावपा खातीर 15 कोटी रुपया मोडून लेगीत सोनसोड्या वयल्या कोयराचो दोंगर वाडत आसा अशें काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. तो मुखार म्हणटा विजय सरदेसायान हाचेर यू टर्न घेतला. एका वर्सान सोनसोड्याचो प्रस्न सुटावो जावचो ना अशें ताणें आदीं म्हणिल्ले. 2 सप्तकां भितर सोनसोड्याचो प्रस्न जाग्यार घालपाची सुचोवणी विजयान 2017च्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत फोमेंतोक दिल्ली अशें रेजिनाल्ड म्हणटा. पूण हो प्रस्न अजूनय तसोच हुमकळत आसा अशें ताचें म्हणणें. फोमेंतो कडेन एकतर्फी कबलात केला अशें तो म्हणटा. 15 कोटी म्हणून आज आणि डंप आनी वयर गेला. हितू वयर पावला तर कितें जाय तें सांगूंक जायना पयलीं पावसाचेर. अजून देखून प्रोसेस स्टार्ट जालो ना फॉर कावर करपाक. एवरी इयर वी आर स्पेंडिंग लॅक्स एंड लॅक्स ऑफ रुपीज. डोंट वी फील दॅट देर शूड बी अ कॉन्क्रीट प्रॉब्लम. विजयान रेमिडिएशन म्हणटा स्टार्ट केलें आनी 2 मशीन घायली. इन स्पायट ऑफ तेज पयलीं तेणें प्रोसेस स्टार्ट केलेलो. आमी सगळे प्लॅन आहले, हाय पावर कमिटी आहले, प्लॅन केल्लो आनी कोणाक दिवपाक केल्लें तें काडलें आनी विजय म्हणपाक लागलो आमी रेमिडिएशन करुया आनी 2 मशीन घालया. तेकाय हेल्प केलो चल. आमी तेका जेन्ना पयलीं एक काडलें तिमलो थिंगा आहा दुसरे मनशाक घालूंक सोदताले. हू वॉज डुईंग वास्को एंड ही वॉज डुईंग इन कांपाल. तेक घालपाक सोदताले. तेक काड म्हूण आमी क्रिटिसिजम हांवें भोगिलें. तीं म्हणली तुमी 15 कोट्यो RTIचे जो तर मागिलें तें RTIचे ना. 15 कोटी इज मनी. इट इज पब्लीक मनी. तुवें हूंय एडजस्ट केला कितें केलां तें मातशें क्लियर उलय. आय हॅव सेड फोमेंतो देर इज अ चार्ज बाय सिटिजन्स ऑफ संसडो दॅट फोमेंतो हॅज बीन गिवन अ one-sided agreement. I have said that whoever has done it has to be castigated. Second, he is not solving the problem. 2012 Manor Badikar has been saying that we are solving the problem. Now we are in 2019. This is the limit. We have crossed all limits, and I'm facing the brunt. People are talking against me. मडगांवच्यान आमचे खबराकार संदीप तुयेकार आणि रमेश नायक रावत. एका भंगार अड्ड्याक अचकीत उजो लागिल्ल्यान मडगांव दिकरपल्ली लोकांचेर आकांत आयलो. शुक्रारा सांजवेळार हे अरिश्ट घडले. उज्यान इतले रौद्र रूप धारण केलें की ताका थंड करपाक उजो पालोवपी दळाक नाक्या शिक्यो आयल्यो. वट्ट 5 फायर टेंडर्स ते खातीर वापरचे पडले. स्क्रॅप यार्डाचो लासून गोबर जालो मात हेर कांय हानी जाली ना. आयज आमगे डिकरपाली पंचायत सारकी खराब जालो आहा. आमगे डिकरपाली पंचायत मुठो एक पंच आमगे वाड्या सारको ना. कोण आमकां एक सारखे लिगली आमकां कांय कोण दिलो ना. आयज पळय इल्लिगली कोण दिलो ते कुक लागला आनी ते मितू पयशे राहताय आनी सामके आमगल्या वाड्याक आमकां गोंयकारा भाव पण आमकां काबार करता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. तरणाट्यांच्या हातांत शस्त्रां दिवपाच्या मुद्द्यावयल्यान मंत्री विजय सरदेसाय बरोच वादांत सांपडला. आतां ताणें ह्या मुद्द्यावयल्यान 2 पावलां फाटीं घेतल्या. पूण नीज गोंयकारपण आनी मायभास कोंकणी कडेन तडजोड जावपा ना ही आपली भुमिका मात ताणें अजूनय ताठरच दवरल्या. तरणाट्यांच्या सशस्त्रीकरणाविशयी विजयान स्पश्टीकरण दिलां तें अशें. तरणाट्यांक ज्ञानी करप इतलें की जेन्ना ताचेर अन्याय जाता तेन्ना ते न्याया खातीर हड्डे फुडें करतले. Everybody makes statements now. It is an irony that I, who is the Deputy Chief Minister, is being advised by the junior most minister in the
cabinet, and this advice is unsolicited. Number one, it happens to come from a person who happens to be the only Goan to have been cautioned by the ECI. So this is the irony that only Goan politician who is ever cautioned by the Election Commission of India for a speech is advising me. I have very clearly said that domicile and Konkani cannot be diluted in Goa under no cost. And this is our party's ideology. Just because we are in alliance with a national party, it doesn't mean we are going to dilute our idea. So anyway, that you can ask the Chief Minister what is his view. I am putting this up back to Movin. Whether Chief Minister disagrees with our view, that advertisement that was issued by the Goa University, diluting the status of domicile, diluting Konkani being essential, what is his view on it? Let Chief Minister come on record. गोंयकारपण राखतले हे आमी राखतलेच, सरकारान आसूं नासूं कोंत काबार तातूंत आनी घेयना आनी लॅक्चरां आयकुपाची म्हाका संवय ना. सी वी आर इक्विपिंग द यंगस्टर हू इज द बिगस्ट victim of this conspiracy. If language requirement, which is our mother tongue, is diluted, if domicile is diluted. What do you mean by weaponizing them? Weaponizing means equipping the youngster with the knowledge and with the action that he can take to prevent injustice to him. So first weapon, pen is the mightier than the sword. You who write, you all should not forget it. गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसायान आपल्या बॉसाच्या बचावाक मुखार सरला. तो म्हणटा विजयान तरणाट्यांच्या सशस्त्रीकरणाचे जे विधान केल्ले ते गोंय विद्यापीठातल्या नोकर भरतेचे जायरातीचे फाटभुंयेचेर. ताजो कॉन्टेक्स्ट म्हणटा तो रिक्रुटमेंट फॉर टिचींग पोस्ट इन गोवा युनिवर्सिटी, जातूंत आमकां दिसता एक व्हडलो स्कॅम, एक व्हडलो फ्रॉड जालो आसा. आनी फ्रॉड कोणाचेर तर गोंयकार जे डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स आसात तांचेर जे अन्याय करपाचो एक जो कट रचलो वता आतां सद्या युनिवर्सिटीन. मंत्री माविन गुदिन्होच्याय आरोपाक मंत्री विजय सरदेसायान जाप दिल्या. I don't agree with that statement. That must be his personal opinion. But my only comment on that is one has to be very careful on every statement one makes when one holds very important positions. I think all are in election mode. Once that is over, we will sit down, put our heads together and see that the best of things happen for Goa and Goans. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. बाबूश मुंचरताक ग्रेटर पणजेचो अध्यक्ष केलो तेन्ना ताजें भाजपान शुद्धीकरण केलें. आतां बाबुशाचेर गुन्यांवकारी आरोप करपाचो नैतीक अधिकार भाजपाक उरूंक ना. काँग्रेसीन भाजपाक सडेतोड जाप दिल्या. ह्या दिसांनी बाबुशाची गुन्यांवकारी प्रकरणां वयर काडीत भाजपा काँग्रेसीक चिमटायताली. उदरगतीचे हायस दाखोवन भाजपान फाटल्या 25 वर्सां सावन पणजेकारांची मतां घुटलायली, पूण उदरगत दाखोवपाक तांकां जमना. आतां पणजेकारांक पर्याय काँग्रेसीचोच, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान म्हळां. आतां तेणें इशू केलो आमचो जो कॅन्डिडेट आसा बाबुशाच्या रेप केसीच्या हेचेर. ओके, BJPन हाका व्हरोन हाका शुद्धीकरण ऑलरेडी केलो 2007 जेन्ना हांव पणजेन कॅन्डिडेट म्हणून उबो रावलो. विजय सरदेसायाच्या मार्फत हांणी बाबुशाक विड्रॉ केलो. बाबुशाक हांणी आपल्याक सपोर्टाक, म्हणजे जेन्ना मनोहर पर्रीकराक कळ्ळें की पणजेन आपूण पडटा आनी तेन्ना ते बाबुशाचो सपोर्ट जाय पडटा, तेन्ना त्या बाबुशाच्यो कॅरेक्टर, तेजे बाबुशाचे बाकी सगळें हें कांयच दिश्टी पडना. तेजे नंतर 2018 बाबुशाक PDAची चॅरमॅनशीप दिली. आतां PDAची चॅरमॅनशीप कोण दिवपाक शकता? PDAची चॅरमॅनशीप खंयच्याच मंत्र्याक अधिकार ना दिवपाचो. PDAची चॅरमॅनशीप दिवपाचो हो अधिकार फायनल फायल वयता ती मुख्यमंत्र्या कडेन वयता. सो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर इज द ऑथॉरिटी. एंड एट दॅट टायम मनोहर पर्रीकर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. त्या टायमार तुमकां गरज आसा म्हणून तुमी बाबुशाक फुड्यान घेतात आनीक बाबुशाक तुमी चॅरमॅनशीप दितात. तेन्ना तुमची
प्रिंसिपल्स खंय गेल्ले, आयज तेंचे कडेन मनीस ना. आयज जो आपूण आपल्या अफिडाविटाक मावीन गुदीन आपल्याचेर चार्जशीट खंयचे केसीस आसात त्यो अफिडाविटांक दिता मावीन गुदीन. नाका आशिल्ले विशय वयर काडून भाजपा पणजेकारांक बुचकळ्यात घालता असोय आरोप गिरीशान केला. BJP does not want to fight election on the issues, on the development. They are running away from the basic issues that we are raising, on which we are fighting these elections. Election खंयचे जाता ते इशूचेर जाता आनी इशू म्हणजे बेसिकली डेव्हलपमेंट. आनी जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान तुमी मत मागत आशिल्ले 25 वर्सां आनी जे तुमी परत परत सांगताले डेव्हलपमेंट आमी तांकां आमचे बरोबर या. हांव मुख्यमंत्री तेजो सिद्धार्थ कोंकळकर हांकां सगळ्यां कडेन मागता, तुम्ही आमच्या बरोबर पणजेन याक, सगळे पत्रकारांक भोवन या, दाखोवया आमी तुमचो 25 वर्सांचो विकास कितें म्हणटा तो एक्सपोज करता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चवारिया. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वेचून आयलो जाल्यार लोकांची कामां सत्ताधाऱ्या इतलेच ताकदीन करून दाखयतलो. मनोहर पर्रीकाराच्या कार्यकाळांत पणजेत अर्दुकुटी उरिल्लीं कामां चालीक लावपाक प्राधान्य दितलो. गोवा सुरक्षा मंचाचो पणजेचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकारान सांगले. गोवा सुरक्षा मंचाचो पणजेचो जाहीरनामो शुक्रारा प्रसिद्ध केलो. गोवा सुरक्षा मंचाचे वतीन पक्षाचो मुखेली सुभाष वेलिंगकार पणजी मतदारसंघ लढयता. शुक्रारा पक्षाचो जाहीरनामो प्रकाशीत करतना ताणें पणजे खातीरचो मास्टर प्लॅन सांगलो. पणजेंतल्या झोपडपट्ट्यांचें पुनर्वसन, 4 चाकी पार्किंगा खातीर व्यवस्था, सरकारी कार्यालयांचें स्थलांतर, भलायकी, रस्ते, उदक अशा विशयांचेर तो उलयलो. माजी मुख्यमंत्री आमचे जे आशिल्ले तांचे कडेन हो मतदारसंघ आशिल्लो अबादीत 1994 साला पासून. तांचो संचार गोंयानूच अदीक जालो आनी पणजे कडेन दुर्लक्ष जालें काय कितें अशें दिसचें. इतल्यो गजाली सगळ्यो ज्यो आसा मॅनिफेस्टोंतल्यो 1994तल्यो त्यो अनएकम्प्लिश्ड अश्यो आज उरिल्ल्यो आसा आनी त्यो हातान घेवपाकूच जाय. कित्याक ह्यो जर पूर्ण करिना गरजो जाल्यार पणजेकारांच्यो बेसीक एमेनिटीज ज्यो तांकां मेळपाक जाय तांच्या कडेन आनी तांच्या आरोग्या कडेन दुर्लक्ष केल्ल्या भशेन जातलें. एक निमित्त विरोधी पक्षान जे आसात ते लोकां समोर लोकांचो ससेमेरा चुकोवपा खातीर सांगतात निमता की आमी विरोधी पक्षान आशिल्ल्या मुळे आमची कांय कामां जालीं ना म्हणून. तो एक्सक्यूज आमी केन्नाच दिवचे ना. पणजी स्मार्ट सिटी करतना कॅमेऱ्या परस हेर गजाली खूप म्हत्वाच्यो आसात अशें सांगतना ताणें काँग्रेसीच्या बाबुशा बरोबरच भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकाराचेरय तोफ डागली. पळयात. सिद्धार्थाची मतां फोडपा खातीर म्हणून गोवा सुरक्षा मंच उतरला इलेक्शनात. अरे BJP जेन्ना पयल्या फावट इलेक्शनात निवडून आयलो 1994 तेन्ना तुमी मगोची मतां फोडपाक राविल्ले इलेक्शनात. जेन्ना एक पक्ष जो आसा तो आपलो विचार घेवन येता तो निवडणुकीक उबे दवरता आनी हांव निवडणुकीक रावला स्पेशली हांव रावला तांचो सगळ्यांचो प्रमुख गोवा सुरक्षा मंचाचो. तो कितें फोडपाक रावला काय म्हणून इतले चिल्लर काय म्हणून सिद्धार्था भशेन आमी जिखपाक रावले मरे आनी जिखतले. सिद्धार्थ कुंकळकाराक हांव प्रतिस्पर्धी मानिना कित्याक तो अल्पमतान आसा बावडो. ताका बळीचो बकरो केलो भारतीय जनता पार्टीन. ताजेर सगळ्यांची फिंगर्स आर पॉइंटेड टू हिम. स्मार्ट सिटीन वेर देर इज स्मोक देर इज फायर. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. उत्तर गोंयांतल्या आपल्या भुरग्यां खातीर बालभवनान गुणदर्शनाच्यो 2 कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. पेडण्या वारखणे जाल्ले कार्यावळीत चांदेल, इब्रामपूर आनी वारखण केंद्राची भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. जाल्यार दुसरी कार्यावळ मांद्र्या जाली. तातूंत कोरगांव, हरमल आनी शिवोली केंद्राच्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. मांद्र्या जाल्ल्या गुणदर्शन कार्यावळीत कोरगांव, हरमल आनी शिवोली केंद्रांतल्या भुरग्यांनी वांटो घेतलो.
सगळे कितें तरी कला गुण कितें तेंचे भितर आंगान आसा न्ही तें काडून तांकां शिकोवपाक शकता. आमचे टिचर्स हांगा आसा पळय सगळ्यो त्यो तेंच्या भुरग्यांक इतल्यो बऱ्यो शिकयता की आनी हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता जी पेरंट्स हांगा आसा तांकां आनी कोण ना तेंचे फ्रेंड्स बी कोणी आसता तांकां सुद्दां की सगळ्या भुरग्यांक तुमी प्लीज बालभवनांत घालून तेंची उदरगती करा. कित्याक वारखणे जाल्ल्या गुणदर्शन कार्यावळीत चांदेल, इब्रामपूर आणि वारखणे केंद्रातल्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. जबाबदारी म्हणजे पयलीं हांव बालभवन सांखळे आसले थंय 4-5 वर्सां इन्चार्ज म्हणून प्रोग्राम इन्चार्ज म्हणून काम केल्लें. ते कारणान हांगा नवी आसा पूण सगळी जी टीम आमची आसा ती बरी आसा आनी चांदेल बालभवन आनी इब्रामपूर हेंची टीम बरी आसल्या कारणान प्रोग्राम बरो करपाक एक तेंचो बरो हातभार लागता. Papa Perry rich dippiya oi ole mere doli sathi rang dhani pagdi pehne mausam hai neeli chadar sare ambar hai mere sunheri hara samand hai sajila desh rangila rangila desh mera rangila desh rangila rangila पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट नव्या खबरां खातीर पळयत रावा. देव बरें करूं.